केळशी हाती महलाच्या कर्मचाऱ्यांनी हॉटेला मुखार निदर्शनं केली। काडिल्ल्या कामगारांक परत कामार घेवचे म्हणटे मागतात। गोंयकारांक काडून विदेशी पर्यटकांक कामार दवरूंक सोदतात असो आरोप थंयचे कर्मचारी करतात। हॉटेलांचे मॅनेजमेंट म्हणटात तशें कांयच ना। पोर्चुगीज बायलेन आमकां इतले पासून सांगलां की तुमकां सगळ्या गोंयकारांक कामा वयले काडून सगळ्या पोर्चुगीजांक हाडटले, फॉरेनरांक हाडटले आणि आयज तिणी तिचे उतर खरें केल्लेलें आसा। जायते फॉरेनर हांगासर आयज काम करता ह्या कंपनीक। आमचो जॉब आमच्या 200 भुरग्यांचेर हो फक्त प्रश्न 200 भुरग्यांचो न्हू, तर हे प्रश्न 200 फॅमिलींचो, 200 गोंयच्यो फॅमिलींचो, कित्याक की आमचे जॉबाचेर आमचे फॅमिली डिपेंड आसा। आयज आमचे 200 भुरगे भायर पडल्यात कामा वयले आणि फॉरेनर हांगासर जोडटात, फॉरेनर काम करतात, ट्युरिस्ट विजाचेर येतात आणि हांगासर काम करतात ते। आमी आयज सगळे जाण हांगासरूच रावतले जो मेरेन आमकां मेळना रिप्लाय त्या म्हणसर आमी हांगासरूच आसा। George and Kaitan, they were looking all Goa, okay? हमने क्या किया, उसको स्प्लिट किया, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। इन दोनों को कहा गया है कि आप दोनों सिर्फ नॉर्थ गोवा संभालो और उनके जो जूनियर थे उनको हम प्रमोट करके साउथ गोवा संभालने को बोल रहे थे, ओके? सो उनको वो पसंद नहीं है, इसलिए वो लोग ने सबको मिला के एक साथ लेके ये स्ट्राइक किया। 3 तारीख से ये स्ट्राइक चल रहा था। हमने उनको अपॉर्चुनिटी दी कि 6 तारीख को तुम वापस ज्वाइन हो जाओ, ओके? और उसके बाद आपको मौका मिलेगा डिस्कस करने के लिए, ओके? हमने कहा था कि चेयरमैन को यहाँ पे बुलाएंगे, आप उनके साथ बैठो, डिस्कस करो और आपका सॉल्व करो प्रॉब्लम। बट उन्होंने एग्री नहीं किया, स्ट्राइक कंटिन्यू किया, ओके? उनका कॉन्ट्रैक्ट कहता है अगर मिसबिहेवियर होता है और अगेंस्ट कंपनी के बारे में कुछ होता है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है ऑटोमेटिक। मिनाच्यो खणी बंद आशिल्ल्यान दर दिसा सामान्य मनशाच्या हातांत 10 कोटी रुपये घोळटाले ते बंद जाल्यात आनी ताचे परिणाम सगळ्या गजालींचेर जाणवपाक लागल्यात हें आतां स्पश्ट जालां। कांय खण कंपन्यांनी केल्ले सर्वेक्षणांत ही गजाल मुखार आयल्या। मार्च मेरेन बंदी अशीच उरल्यार सरकारी तिजोरेंत सुमार 1000 कोटी रुपयांचो फटको बसतलो असो अदमास आसा। मीन उद्देग बंदीचे परिणाम आता ल्हवू जाणवपाक लागल्यात। हे उद्देगाक लागून गोंयांतल्या सुमार 1 लाख फामिलींनी दर दिसा सुमार 10 कोटी रुपया घोळताले ते बंद जाल्या अशी माहिती आता फुडें आयल्या। कांय शॉकात करपी आंकडे अशे, सामान्य मनशाच्या हातांतले दर दिसा 10 कोटी गेले, सरकारी तिजोरेक 1000 कोटीचो फटको आणि केंद्र सरकाराक 7000 कोटीचो फटको। बंदी अशीच चालू उरल्यार खण कंपन्यो ज्यो कांय समाजीक उपक्रम चलयताल्यो ताचेर परिणाम जावं शकता अशें हे अभ्यासान मुखार आयला। खण वाठारांनी चलपी आरोग्य सेवा, खण वाठारांतल्यो शिक्षणीक सेवा आनी खण वाठारांतल्यो उदका पुरवण येवजण्यो सध्या उद्देग परत केन्ना सुरू जायत तें सांगूंक जायना। ताका लागून ठामपणान आमी कोणाकच कांयच आश्वासन दिवंक शकनात अशें मीन उद्देगांतले कांय खडेगाड उद्देजक उलोवंक लागल्यात। बंदी चड काळ उरली जाल्यार परत उद्देग सुरू करपाक पासून त्रास जातले अशें तांकां दिसता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। म्हापश्या करासवाड्यार आशिल्ले सोनम प्रजापती स्क्रॅप ट्रेडर्स ह्या कावलाच्या अड्ड्याक बुधवारा रातीं उजो लागलो। सुमार 2 लाखांचें लुकसाण जालें। ह्या वाठारांत 4-5 कावलाचे अड्डे आसात, ते भायर कांय घरांय आसात। उजो पालोवपी दळान रोखडोच उजो पालयिल्ले आनी घरां वाटावली। काल रात्री आमकां एक पणजी फायर कंट्रोलसून आमकां मेसेज दिली की करासवाड्या स्क्रॅप यार्डाक उजो पेटलो। ताबडतोब आमी म्हापसा फायर कंट्रोलाक मेसेज मेळटकूच आमी ताबडतोब गाडी आमची टर्नआउट केली। आमी टर्नआउट करतकूच आमकां थिंगा गेल्या नंतर स्क्रॅपाक उजो पेटलेलो चालू आसलो, उजो पेट्टालो। आमी ताबडतोब पयलो आमचे कडेन एका गाडयेन धांवतना ताबडतोब आमची म्हापशा फायर स्टेशनाची दुसरी गाडी मागयली। दुसरी मागे काडून दोनूय गाडयेन आमी तो कंट्रोल केलो आनी तिसरी मागीर आमी हेडक्वॉर्टरसून पणजीसून आनी एक गाडी मागयली। 3 गाडयेन आमी तो उजो कंप्लीट हे केलो आनी जर तो उजो आनी जर स्प्रेड जर जाल्लो जाल्यार तिका एकच आनी 7 कितले 5 अड्डे आसले स्क्रॅप यार्डाचे, रस्त्यार एकच हायवेक लागून आसात ते आनी इतले डेंजर आसले ती की सांगपाक जायनासलें कितें जायत ते। आमी ताबडतोब तेजेर कंट्रोल करून तो उजो कंट्रोल करून उजो आमी कंप्लीट पालयलो। आमकां जवळ जवळ 2 वरां सुमार उजो पालोवपाक लागले आमकां। स्क्रॅप यार्डाचें नांव आसा तें सोनम प्रजापती स्क्रॅप यार्ड म्हणून नांव तिजें, सोनम प्रजापती स्क्रॅप यार्ड। आनी ते जवळ जवळ 2 लाख सुमार तिजे जळोन तिचे लॉस जाले। मये स्थलांतरीत मालमत्तेचो प्रस्न 19 डिसेंबरा पयलीं सोडोवपाचें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बुधवारा मया दिलें। मये मतदारसंघांतल्या लोकांचे प्रस्न सोडोवपा खातीर बुधवारा मया एक बसका जाली। हे बसकेंत उलयतना पर्रीकारान ही घोशणा केली। बालरथा खातीर वर्साक 3 लाख रुपये दिवपाचें सरकारान थारायलां। जो कोण हांगाच्यान पळून गेला
पुर्तुगालात ताजो राखण ताच्या नांवार जमीन करता, ताच्या नांवार करिना. हांगा परत सांगता, थोडे लोक अपप्रचार करतात की जमीन जर ताच्या नांवार केली जाल्यार आमकां अडचणी येवंक शकता, तो भारतांत आमकां धाडून धरतलो. अत्यंत चुकीची गजाल. आमी ताच्या नांवार जमीन करता, आमी राखणदाराच्या नांवार जमीन करता आनी मागीर राखणदारा भितर तुमी मूळ आनी मूळ मुणकार ह्या अधिकारांची तुमी आपली मागून घेवपाची. त्यामुळे तो विशय मेकळो. 19 डिसेंबरा पयलीं हो प्रयत्न आसा ते कंप्लीट करपाचे. सरकारा कडच्यान तरी ऑर्डर वतली 19 डिसेंबरा भितर. बाकी प्रत्यक्ष ते अंमलान हाडपाक येता आनी म्हयनोभर जावंक शकता. पण येणाऱ्या वर्सांत तो विशय बहुतांशी उरचो ना. माल जर घेतलो जाल्यार चलोवपाची ताकद आसूं. आमी पयशे दिता, इन्वेस्ट करता आनी आमी आतां मातशे स्किमीन बदल करता. 3 लाख रुपया वर्साक दितले लमसम. तुमी कितले ड्रायव्हराक दिवप ते तुमी ठरोवपाचें, कितले तुमी क्लिनराक येवपाक तुमी ठरोवपाचें. इन्शुरन्स फक्त काडूंक जाय. घेवया एक विसव.